नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कॅन्सराच्या दुयेंसांचेर आतां गोमेकोत मेळटले उपचार। गोंय सरकारान केली टाटा मेमोरियला वांगडा कबलात। दर सप्तकात ऑन्कोलॉजीची खासा ओपीडी। सांग्यार सुळकर्णा वाठारांत राती डोंगराचे भुंयार फुटीन लोकांच्या घरांत पावले पावसाचे उदक। लोकांचे हाल। कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत दिसान दीस वाडटा कोयराचो प्रश्न। कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय जावपाची आसा गरज। सेगीत पडपी पावसाक लागून कामुर्ले सावणो वाड्यावयलो रस्तो खचलो। रस्त्याची दुर्दशा, येरादारी करपाक जाला कुस्तार। उटंगराच्या पावसाक लागून लोकांची शेतां पिड्ड्यार। सरकारान करची मजत, शेतकऱ्यांची मागणी। आणि 70 केरीचो कल्टी पूल सामको बाबत स्थितीत। पुलाक रिपेरिंगेची आसा गरज। सरकारान करचो प्रश्न सुटावो, आमदार देवया राणेची मागणी। आणि आता खबरो विस्तारात। गोंयांत कॅन्सर इन्स्टिट्यूट स्थापन करपा खातीर आयज गोंय सरकारान टाटा मेमोरियला वांगडा कबलात सायन केल्या। ह्या कबलाती वरवीं दर सप्तकात कॅन्सराचे ओडीपी वरवीं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाचे तज्ञ दोतोर उपचार दितले। रेडिएशन, किमोथेरपी तशेंच सर्जिकल आणि कॅन्सराचे हेर उपचार आता गोमेकोच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकात स्थापन केल्ले खासा ऑन्कोलॉजी विभागात उपचारा वरवीं दितले, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। We need Tata Memorial to see that people of Goa don't have to run to Bombay, but we have a proper setup within the state of Goa. Lots of work has to be done. Lots of work needs to be done. Doctors also have to become very sensitive in order to identify people if at the peripheral centers. We have to work in that particular direction so that early treatment, early detection, we are able to save people's lives. Many times, let me tell you, educated people also are trying to shy away from these type of instances, as a result of which it is not only the rural poor, or it is not only the poor who doesn't understand what is happening to him, but it is the educated people also who shy away because they are in a denial mode and they do not want to accept the fact that something is going wrong with them. And as a result of which, when it comes in the front, it comes like a absolute shock to everybody that why did this happen, and then you have no answers why it happened. It happened. And as a result of which, then your mindset has to change, and it has to change in such a manner that you have to deal with a situation which earlier, if it was earlier somebody had mentioned to you, or earlier it was detected, then perhaps you would have been in a better state of giving treatment. Under this MOU, a cancer institute will be started in the Goa to drive the sustainable growth in cancer care as per the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, in accordance with the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana and Ayushman Bharat Digital Mission. Under the agreement, one experienced specialist from the Tata Medical Center will attend the oncology OPD weekly. Cancer care will be augmented by regular weekly oncology OPDs, including the radiation, the medical and surgical care. We also conduct the virtual tumor boards and teleconsultation for research, education and patient care. We will also establish the daycare facilities for the administration of the cancer chemotherapeutics. Even before the new cancer institution is commenced, the oncology OPD will begin at the GMC super specialty block. Tata Medical Center will offer the technical assistance to strengthen the prevention, early detection, treatment, rehabilitation, palliative care, academic programs and clinical research. उटंगराच्या पावसान हालीं खुबशा लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। सांग्यार सुळकर्णा वाठारांत रातच्या वेळार डोंगराक एक भुंयार पडून अचकीत उदक गांवांत भरलें। ह्या घडणुके उपरांत लोकांक कितें करचें कांय सुचना। आमी वयचे तरी खंय असो लोकांक प्रश्न पडलो। आयकयात तांचें म्हणणें। सांग्यार सुळकर्णा नवे वाड्यार रातच्या वेळार एक भिरांकूळ घडणूक घडली।
दोंगरावेल्यान भुंयेर फुटून उदक व्हांवून लोकांच्या घरात भरलें। ही घडणूक नेमकी कशी घडली हें मात कळलें ना। उदका वांगडा काळी माती घरांत भरली। रातच्या वेळार रांदतना अचकीत उदक घरांत भरलें आनी लोकांनी आपलो जीव वाटावपाक धांवपळ केली। माथ्या वयल्या 4 घरांतल्या लोकांक तात्पुरतो स्थलांतर केला। पयलीं घोग्यांनी पावस पडत रावल्यार नितळ उदक व्हांवतालें, पूण अशी घडणूक पयले फावट घडल्या अशें थळावे सांगतात। किती जालो सो दिसता? कसलो प्रकार? हो प्रकार पळोवपाक गेल्यार हो सगळा हो मायनीचोच प्रकार हो मायनींग हो भितरल्यान हो पावडर येयला, मॅंगनीज पावडर हो आनी कांयच न्हू, भितरल्यान हो येता पावडर हो। आता तुम्ही भितर ते गुहे गेल्ले, किती दिसती पडले? गुहे भितर सगळी गुफा आसा, भितर वागोळी आसात आनी वागोळ भितर ती आपली घर करून आहा, भितर वचपाक मेळना। दिव बी आसल्यार घालून वचपाक मेळटा आसलें, पूण मातशें काळोख आसल्या कारणान भितर वचपाक मातशें त्रास जाता, कित्याक पकडूंक शकता न्हू। कितें वयर मायन बी आसा? वयर मायनींग आसा, पयल्या मॅंगनिजाक पयलीं मायनींग आसा त्यो सामकी ती वयल्यान माती आनी हे देंवल्यान सगळी मायनीची पावडर आनी सगळी हांगायल्या आनी सगळी ती मागीर आड्यातल्यान सुद्दां म्हाजी घरा कडेन सुद्दां पावल्या। काल तिने आमी पंचाक सांगलें फोन मारून, मागीर तेंचे सगळे सरपंचा बी सगळे हाडले, कितें कोण आशिल्ले पळय पंचायती सगळे तांकां घेवन आयले, घेवन ते सगळे दाखयल्या। मागीर हांगा मागीर थंयच्यान येवन मागीर सगळी मामलेदार सुद्दां हांगा येवन पळोवन गेला आनी आमकां म्हणटा अलर्ट रावा म्हणून तेणी नोटीस दिल्ले काल। त्याच प्रमाणे आमी रातची हांगच्यान दुसरे शिफ्ट जाले। परत सकाळी हांगा कसली आसता पोजिशन आमीच पळोवन आमी येवन हांगा रावल्यात परत। सामकी अकस्मात उदक येयलें, मागीर रातची 12 जाले, आमी सगळी भायर खंय वचपाक कळना, सगळी येयलें उदक। आमी थिंगा रांदता म्हळ्यार रांदता थिंगा सामकें फुलभर जालें, मागीर खंय वयतलीं रातचें। ह्या घडणुके उपरांत ह्या वाठारांत आपतकालीन स्थिती निर्माण जाली जाल्यार हे लोकां खातीर घातक थारतलें, कारण दोंगरा सकयल सुमार 30 घरां आसात। ह्या घडणुके उपरांत थळावे बरेच भिल्यात। थळाव्या आमदारान घडणुकेची पळोवणी करून लोकांच्या सुरक्षे खातीर पुलीस पेट्रोलिंगाचो बंदोबस्त केला। कितें आसा वाडटा कमी जाता हाचेरय नियंत्रण दवरपाक आमचे जे राज्य डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल केल्ले आसा तितले फावटी फोन करून ह्याच डिझास्टर मॅनेजमेंटान हांगा येवपा जाय आशिल्लें, हांगा गार्ड करपा खातीर कोणाक तरी दवरपा जाय आशिल्लें। इंटेन्सिटी फ्लो आनी इमर्जन्सी आसा जर जायत ह्या गांवांक वेकेट करपाची वेवस्था निर्माण करपा जाय आशिल्ली। सकाळी जेन्ना हांव मामलेदाराक फोन करता, मामलेदार म्हणटा आपूण पळोवन आयलो, मागीर ते पिक्चर पळोवपाक गेल्लो। आमकां जाय ती डिसिजन्स त्या वेळार घेवपा खातीर, पूण अशे तरेचें जर इनसेन्सिटीव बिहेवियर जालें आनी एखादे वेळ हांगा जर खऱ्यांनीच डिझास्टर जालें जर जाय जाल्यार अत्यंत घातक अशें स्वरूप आसा, कारण हो जो दोंगर आसा आनी ताजे सकल पायथ्याशी विदीन हाफ एन किलोमिटर 30 घरां आसात, हांची हें कितें म्हणून हांवें आतां एक आमच्या केप्यां पुलीस स्टेशना वयल्यान एक रोबोट हाडून दवरले आसा, तांचो प्लेसमेंट हांगा केल्लो आसा आनी रातचे ताजेर जर एखादे वेळ इंटेन्सिटी वाडली, फ्लो वाडलो किंवा स्लरी मोठ्या प्रमाणान आयले जर जाय जाल्यार गांवांक वेकेट करपाची वेवस्था निर्माण करपाक लायिल्ली आसा। हांव आसा नववाडो सुलकणा सांग्यार हांगा, आनी हे गांवांक एक इन्सिडंट घडलो की हांगा अचानक एक दोंगराक एक भुंयेरशें जालें आनी तितूंतल्यान मॅंगनीज माल काडलो आनी रेबो व्हांवले कारणान हांगा खंय तर तेंची घरां आसा ती अर्दी रेब्यापना गेली, तशेंच तेंचे संडास किचनाक सगळो रेबो गेलो। आतां ते लोकांचें म्हणणें आसा की हें अशें केन्ना जालें ना, फर्स्ट टायम जालां। पयलीं थंय एक बारीकसो झरा आसलेलो, तो अचानक मोठो जालो आनी अचानक उदक येयल्ले कारणान तांकां खंय वचपाक मेळना, त्या खातीर तेंचे जे सामान आसा तें रेब्यापना गेले। आतां 2 दीस जाले इन्सिडंट्साक आनी पावसाचें उदक पडलें त्या कारणान खंय तरी हो रेबो जो आसा तो ऑटोमॅटीक व्हांवून गेल्लो आसा। तशेंच प्रशासनान तांकां अलर्ट रावपाक सांगलां, कारण जो भुंयार आसा तो केन्नाय मोठो जावन हांगा लँडस्लायड जावंक शकता, त्या खातीर तांकां सांगलां की दिसाचे हांगा रावात आनी सांजचे खंय तरी वचून दुसरे कडेन न्हिदात। तर प्रशासनाची हेजेर नजर आसा आनी हो इन्सिडंट जो आसा तेजेर हांगचे स्थानीक आमदाराची नजर आसा। गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। कारापूर सरवण पंचायत वाठारात दिसान दीस कोयराची समस्या गंभीर जायत चल्ल्या। कांय थारावीक सुवातींचेर तर ही समस्या कायम आसा। पंचायतीच्या वतीन घराघरातलो कोयर एकठांय करतात, मात कोयराची ही समस्या कांय नियंत्रणात येनात आनी कोयर कांय पंचायतीची फाट सोडिना। पळयात। कारापूर ते सरवण झाटीये कॉलेजी लागसार आनी हेर कांय सुवातींचेर तर कोयराची समस्या कायम आसा। सध्या ह्या वाठारांत कोयर साचला।
पावसाक लागून कोयर कुसून घाण निर्माण जाल्या. ह्या कोयराक लागून रोगराय लेगीत पातळपाची भिरांत आसा. पंचायत वाठारांतले कोयराचे समस्येविशीं लोक नाराजी उक्तायतात. कोयराची समस्या नियंत्रणात हाडपाक पंचायतीन कडक कारवाय हातांत घेवची अशी लोकांची मागणी आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता म्हजे फाटले वटेन कोयर कसो साचला तो. फाटल्या कांय दिसाच्यान पडपी पावसाक लागून हो कोयर सद्या कुसून ह्या वाठारांत घाणी पातळ्या. जळाराय वाडल्यात. ताका लागून भिरांकूळ रोगराय पातळपाचो भंय आसा. ह्या कोयराचो जाता तितल्या बेगीन विलो लावचो. तशेंच ह्या वाठारांत कोयर उडोवपाचे प्रकार बंद जावचे अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. एका सारको पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून कामुर्ले सावणो वाड्यावयलो रस्तो नेमला आनी ताका लागून थंयच्यान यो वच करप्यां मदीं भिरांत पातळ्ळा. वायट घडणूक घडच्या पयलीं पंचायतीन तशेंच थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून हो नेमिल्लो रस्तो सारको करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. तो सगळो नेमलेलो आहा. हो खबर रस्तो केन्ना ना केन्ना कोसळटलो. हे पंचायतीन आनी आमचे पंचायतीन आनी पंचायतीन MLAक सांगचे आनी हे रस्त्याची कितें तरी उदरगत करची. नाल्यार हो रोड सकयल कोसान पडटलो आनी बस बी कोण व्हडली बी बस बी येत जाल्यार ती कोसान सकयल गेल्या उपरांत लोक मेल्या उपरांत येवन फायदो ना. त्याच्या पयलींच कितें ते पंचायतीन गव्हर्मेंटान कितें तरी करून हें करचें अशें आमचें हें आहा. हांगा हे रस्त्याक पळोवंक पळयनात ते. अशेंच चलत जाल्यार कितें फायदो काय हांकां सरपंचांक हाडून फायदो कितें आमच्या गांवच्यांक? कांयच फायदो ना. हे फक्त आपले चोरपाचेच चिंततात. अरे बाबा मात तरी रस्त्याचे हेचे गांवचे सगळे हेचे लोकांचे चिंता मरे. लोकांचे चिंतिनात. आतां हयसर आतां कितें हे डेव्हलपमेंट केल्यार बाबा लोक सुद्दां म्हणटले बाबा पंचायतीन कितें बरें केलें अशें म्हणटले. कितेंच पळयनात ते करपाचें. रस्तो समतो डायरेक्ट हो शिवोले गेला डायरेक्ट आनी हो इतके पर्यंत हे खाऱ्या वाड्या पर्यंत इतको रोड सामको पिड्डे आसलो. आनी हे केबल बिबल घातला तोय रोड फिनिशींग करूंक ना हेंच्यांनी. आनी ते रोडाक लागून हेवटेंतले तेवटेन वचून कोणी एक्सिडंट जावंक शकता. ते रोड फिनिशींग करूंक न्हू तो तसोच आहा. गोंयांत खुबशे शेतकार भाव शेती वेवसाय करतात. अंदू उटंगराच्या पावसाक लागून खुबशीं शेतां आनी पिकावळ नश्ट जाल्या. कांय शेतां पावसान व्हांवून गेल्यात. खूब वर्सांचो शेती वेवसाय एका वटेन लोक कायम दवरपाचो यत्न करता जाल्यार दुसऱ्या वटेन पावसान तो नश्ट जाता आनी आधाराक सरकारा कडेन हात पसरवचे पडटात. पळयात शेतकारांचें म्हणणें कितें तें. अंदू पावस उसरा आयलो आनी उसरा आयिल्ल्या पावसान बरोच नेट धरून शेतकाऱ्यांचें बरेंच लुकसाण केलें. कुडतरेच्या आनी तुयेच्या शेतकाऱ्यांची शेतां उदकापोंदाक गेलीं. कुडतरेच्या 17 शेतकाऱ्यांची शेतां उदकापोंदाक गेल्यात जाल्यार फाटल्या 15 दिसांत पेडणे तुयेच्या शेतांत उदक भरून आसा. शेतकार घाम गळून आपलो शेती वेवसाय करतात पूण उटंगराच्या पावसांत न्हंयत हुंवार आयल्या उपरांत शेतांत उदक भरता आनी शेती वेवसाय नश्ट जाता अशें शेतकाऱ्यांचें म्हणणें. हे शेतां 3.5 35 हेक्टर्स 35 हेक्टर्स जमीन आहा ह्या रायतवाड्याची. तितूंतली आतां 1.5-2 लाख जमीन पिडार जाल्या आनी एवरी इयर जाता त्या उदकां. ते कितें जाता ते व्हड कोसळ्ळो आहे. उदक सारकें फ्लो जायना. हे उदक सारकें अशें वचून त्या रिवर जुवाऱ्यो वयता. हाय टायड आसता तेन्नाय तें उदक ब्लॉक जाता आनी व्हड कोसळ्ळ्या तेन्नाय ब्लॉक जाता. गव्हर्मेंटान तें सारकें करपा जाय. शेत रोयलो तें आमगे चड पावसान सगळें उडोवन गेलें. आतां आमको चोवपा आयिल्लें दिमे वयर उदक जाता सगळें. एकू माग आनी न्हू ते सायडीचें बी गेलां आमगेलें. 3 बांनी सारकी गेले कोणशासान. ते होंडींतल्यान उदक वचना सगळीं मुगे मागांतल्यान येता उदक. तेच म्हूण गव्हर्मेंटान हें करचें आमकां आदार करचो. आनी आतां आदार करून जाल्यार त्या वर्सान कितको रोवपाचें शेत.
पासून बुडला आई 15 दिसान गेले. आमच्या सोनिया पालयांतले शेत सगळे बुडला 15 दीस जाले. ते कोणूच आमकां कोणूय हेल्प करता आमी नुकसाणी आमची जाल्या. फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं शेतांनी उदक भरून शेती वेवसाय नश्ट जाता आनी दर वर्सा शेतकार सरकारा कडेन मजत मागतात. आतां तरी सरकारान शेतकाऱ्याक मजत करची अशी मागणी शेतकार करपाक लागल्यात. सरकारान आतां आदाराक हात दिलो ना जाल्यार फुडें हो शेती वेवसाय ना जायत वतलो अशें शेतकाऱ्यांचें म्हणणें. 135 शेतकार आहाय आनी 16-17 शेतकारांक सुमार आमगेलें लॉस जालो आहा. सामकें कंप्लीट बुडला. हय कंप्लीट बुडला आनी तेज्या आनी थोड्या शेतकारांक अर्दो गेला कंप्लीट बुडले. 17 शेतकारांनी उरलो कंप्लीट अर्दो आहाय ते अर्दो गेला एक सायड वयरच्यान एक मार्क 2 माना तशें गेलो आहाय तेंगेली. तेंकाय मातशें हेल्प केल्या मातशें ते फाटी दुसरे फाटी रोवपाक तेंकां बऱ्या पडटलें आनी हेल्प जाता मातशें. आतां ते फाटी कांय ना जाल्यार लोक लॉसां पडले मागीर रोवपाक उत्साह करताय आनी देखलो आनी मागीर शेत पाडवताय. आतां मिशिनां आहाय म्हूण कोण रोयताय मेसमान हें तो रोयलो आसता तो गेलो जायत न्ही आनी कोण रोयतलो. गांवांत मिराणीचें शेत ह्या मळ्यान हो मळो आसा फाटल्या 15 दिसां पासून पावसाच्या पाणयासून आज पर्यंत भरलेलो आसा. फाटल्या 15 दीस पासून भरला. जेन्ना तेंच्यांनी पेरणी केल्या तेन्ना पासून उदक भरला. तेका लागून तेंची सगळी मेहनत पिड्ड्यार जाला. हो ओलो दुश्काळ म्हटलें जाल्यार काय गैर ठरचें ना. शेतकऱ्यांक इमिजिएटली एग्रीकल्चर पॉलिसी करतना विमा जो आसा इन्शुरन्स अशी जेन्ना बुडटी येता ही नॅचरल कॅलामिटी ही पर्पजली जावना. ही जेन्ना तिळारीचें उदक सोडलें ती शापोरा रिवर भरली आनी शापोरा रिवराची जेन्ना हायटायड जाली ती लेवलच्या वयर आनी शेतान उदक भरलें आनी ते परत वचपाक आतां वाट ना कित्याक तर रिवर भरलेली आसा. तेन्ना इमिजिएटली शेतकऱ्यांक इन्शुरन्स दिवपाक जाय. ही एक फॅक्ट जालो. आतां रवी नायक आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा तांकां बऱ्या पैकी खबर आहा शेती धर्म काय तो. आमचो धर्मच शेती आसा. आमचे लोक शेती पोट भरपाकूय करता आनी शेती धर्म म्हणून करतात. तेका लागून तांकां नुकसान जावंक जायना. एटलिस्ट तांकां तेंची नुकसान भरपाई तरी मेळपाक जाय. तेन्ना एग्रीकल्चर खात्याक आनी मिनिस्टराक अपील करता की इमिजिएटली तांकां ही नुकसान भरपाई आहा ती दिवपाची. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सुमार 50 वर्सां पुराय जाल्लो 70तलो कळटी नदीवयलो पूल दुरुस्त करपाची मागणी देवया राणेन विधानसभेत केली. ह्या पुलाक वेऱ्यो गेल्यात. महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटकांतल्यान ह्या पुलावयल्यान जड वाहनां यो वच करतात. बेकायदेशीर उदकाची वाट वळयल्ल्यान ह्या पुलाक धोको उप्रासला. ताका लागून उदका स्त्रोत खात्या वतीन ह्या पुलाची चवकशी करपाचें उतर भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिला. So, there's fear and anxiety in the minds of the people regarding the bridge over Kalti River in Satpari Taluka. The bridge is over 55 years old and has developed several cracks. Heavy vehicles from Karnataka, Maharashtra use this bridge. There's urgent need for structural audit and estimates for construction of a new bridge, along with repairs to approach roads and urgent repairs to current bridge has to be carried out to prevent any untoward accidents and incidents. The site of the bridge on Kalti River at Keri was inspected by the Chief Engineer, NH and R&B, along with the Superintendent Division 10, Executive Engineer, Projects RO, Morth and others. It was noticed that there are no structural cracks to the main bridge. The bridge consists of 3 spans with 2 central piers and side abutments. On an upstream side, a Ganpati Visarjan shed has been constructed in the course of the river, and downstream side, illegal filling of land has been done, thereby blocking the free flow of water through one of the spans of the bridge. This has led to diversion of the river course on one side, causing damage, erosion of wing walls, and as a reason, approach portion near abutment settled to certain extent. In this regard, PW has requested WRD department for needful action for restoring river course. Madam Divya Rane has understood what the complex situation is about. First of all, there is illegal filling of the river, which I have requested WRD Minister, and I request you also to follow up with WRD Minister to see that the diverted course of the river is straightened, because that has damaged the piers of the bridge, number one. Number two, about follow-up of the amount what we have sent. Honorable CM is there. I have also informed CM. I will make CM also to request CM also to follow up with Morth. I will also Morth, and we will get it done. That is not an issue. गांजे उसगांवच्या लोकांक सोमार मेरेन उदक सोडले ना जाल्यार गांजा वाठारांत येवपी नव्या प्रकल्पाचें काम मंगळारा बंद करतले अशी शिटकावणी सरपंच नरेंद्र गांवकारा सयत थळाव्या लोकांनी दिल्या. फाटले 17 दीस जाले लोकांक नळाक उदक येना. पावसाच्या उदकान लोक आपले दीस सारतात अशें थळावे सांगतात.
पयर सांगलेल्या प्रमाणे फाटल्या आठवड्याक आमकां 6 दीस उदक नासलें. जेन्ना आमच्या लोकांनी बोवाळ केला तेन्ना खंय तरी ह्या PWDचे जे ऑफिसर आसा तांकां जाग येयल्या आनी पंप सारको करूंक धाडला. आनी जे हांगा पंपार आसता जे हांगा पंपाक कितें जालें न्हू ते तांकां कांय इन्फॉर्मेशन दिना. जेन्ना आमी लोक बोवाळ करता तेन्ना ते धांवता की गांजान 6 दीस उदक ना, गांजान 3 आज तिसरो दीस हो पळय हो. पयर 6 दीस नासलें आतां तिसरो दीस. तेंच्यांनी खंय वचपाचें उदकाक? आमी येदो व्हडलो जागो दिला प्लांटाक, येदो व्हडलो प्लांट जाता, येद्या व्हडल्या प्लांटाक आमी सपोर्ट करता. जर गांजात उदक मेळना आमकां जाल्यार आमी कितें करपाचें तें मातशें सांगा. सगळ्यांक हांवें आयज घेवन येयला, तेंच्यांनी आपले मातशे विचार मांडचे. आनी जर आमचो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करिना ही तांकां लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिता, नाल्यार जो प्लांट आसा न्हू आमी कायमचो बंद करतले. जर ते येवन आमचे हांगा उदकाचें सॉल्युशन काडिना सोमार सुद्दां, मंगळारच्यान तो प्लांट हांव बंद करतलो. सगळ्या लोकांक घेतलो आनी हांव प्लांट बंद करतलो. उदक ना 17 दिसांतल्यान फक्त एक दीस येयला, तें बी तांबडें उदक. आमी खंयचें उदक हाडपाचें उदकाचें? आमी आज दुधगांव गांजे आसा जे गांजे गांवांत जवळ जवळ 17 दीस जाले उदकाची तांकां पुरवण सारकी जायना. जाता जाल्यार एक दीस तांकां चुकोन आयलो जाल्यार जेवण सोदून वयता. जेन्ना गांजे गांवांत जवळ जवळ 400 लोकवस्ती आसा, 400 लोकवस्ती असल्या कारणान त्या गांवांत उदक ना. आनी त्या गांवांत तेंचो एक प्रकल्प जावपाचो आसा 35 MLDचो. आनी 35 MLD प्रकल्पा खातीर तेंच्यांनी गांवच्या लोकांनी जमीन सगळ्याच केल्या, जमीन तांकां दिल्ली आसा. तेन्ना प्रकल्प जर तो जायना आनी हांगा जे उदकाची पुरवण जर सोमार पर्यंत जर जायना जाल्यार मंगळा तेंच्यांनी जो आमी जमीन तांकां दिल्ली आसा तो आमी प्रकल्प बंद करतले असो इशारो सरपंच नरेंद्र गांवकारान दिल्लो आसा. तेजे बरोबर भरपूर गांवच्यो बायल्योय येयल्ली आसली. जेन्ना हांगा आयज आमी घटनास्थळ येयले जेन्ना पंप जेन्ना विचारलें तांकां जाल्यार ते HP पंप आमी तांकां उदकांक घालून पुरवठा करता म्हणून सांगताले. त्या HP पंप जळ्ळो म्हणून सबस्टिट्यूट आनी दुसरो पंप एक घातलो तोय जळ्ळो. ह्या संदर्भात आमी जेई हेका विचारलें ताका तेन्ना तेणी सांगलें की माती भरोवन तो पंप जळटा म्हणून आज तांकां उदकाची पुरवण जातली अशी तो सांगता. गोमंतक डिव्हिजन एकनाथ खेडेकर. गोंयची दायज थळां सांबाळून दवरपा खातीर गोंय सरकारान खासा हेरिटेज पॉलिसी तयार करपाची गरज आसा अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केला. गोंयची दायज थळां, हेरिटेज हावजीस तशेंच गोंयची कला आनी संस्कृतायेचें दर्शन घडोवपी दायज सांबाळप, तांचें नूतनीकरण करपा खातीर धोरण आखप गरजेचें. सध्या धोरण नाशिल्ल्यां खातीर कांय दायज थळांची बाबत परिस्थिती जालेली आसा, जाल्यार कांय नवे कायदे लेगीत ह्या धोरणा वरवीं चालीक लावपाची गरज आसा अशें विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी म्हटलां. Every administrative office and individual should be aware of Goa's heritage, preserve, protect and carry forward the richness of this land. It is very imperative, Speaker sir. Post-liberation and post-statehood, खूब non-Goan entities, लोक आणि companies गोंयांत आयल्यो. आणि ह्यो येवन Tanga, maybe they were not aware of the existence of Goa's tangible and intangible heritage. And they may have intentionally or unintentionally been the cause of its destruction. Speaker sir, whatever said and done, I am not targeting anybody. My point is, Goa has been the loser. And therefore, we need a heritage policy. आता मंत्र्यांनी एग्री केला की हेरिटेज पॉलिसी गरजेची आसा आणि हेरिटेज पॉलिसी जावपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, आयच्या दिसाक हेरिटेज राखपाक कोण आहा, कोणाचें काम हे हेरिटेज राखपाचें? एक म्हणटा ती सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आणि दुसरे म्हणटा ते गोवा स्टेट आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट. बिकॉज ऑफ एक्सिजन्सीज ऑफ वर्क हो स्टेट डिपार्टमेंट म्युटेट जाला, 2 डिपार्टमेंट केल्या. आर्किओलॉजिकल सेक्शन सेपरेट, आर्कायव्ह सेक्शन सेपरेट, इंडिपेंडंट हेड्स, इंडिपेंडंट डायरेक्टर्स. स्पीकर सर, हांवें पयलींच म्हणलां की थोडे कायदे रिव्यू जावपाक जाय म्हणून. एक पाटी तुम्ही प्रमोट केले जाल्यार एंड हेरिटेज सायट्स एज इट वॉज सेड, टेंजिबल म्हणलेले बिल्डिंग्स आहात तेन्ना, इंटेंजिबल म्हणलेले कल्चर, आर्ट, इवन लोकल फार्मिंग. सो दीस कॅन ऑल्सो बी इंटग्रेटेड. once the moment you have of tangible and intangible, economy, local economy flourish jatle. We can get all the village people to be brought in on board in your policy so that local community can flourish. Lokani, even they can make things and sell locally over there. And this way we will be able to get traditional arts revived. They can sell things over there. And then infrastructure will come up. There will be vehicles coming,
taxis coming, transportation will improve, telephone lines, internet, everything will come in the moment all this is being made available. So it is a win-win situation when we are going to make such kind of a policy. Policy kotashana, I have one request that you kindly take into account gradings, third-party gradings of buildings astat. Grading kityak, there are very sensitive buildings which we can't just touch, and they are oversensitive because they are so many years old. Then there is a grade 2 you can make, which is of less, and grade 3, which which can even be altered slightly without changing its architectural aspects. But the grade 1 cannot be touched at all. It can only be conserved and should not be renovated. So this is one thing which I would ask you to consider. Incorporate also atumi Korzuem Fort Sopa Aile. And tumtes bontoni zomin zahloten. I managed to give you all that NOC from the owners there so that you can also build surrounding. Think in this line. So if you can develop that for people to walk around, for people to sit, people to sell things, I think that will be a way you can integrate all this for good this thing. आयज विधानसभेत नुस्त्याचेर बरीच घोस्ताद चर्चा जाली. लोकांक लागींच सवायदारान नुस्तें मेळचें हे हेतान सरकारान नुस्त्याची मोबायल व्हॅन सुरू केल्ली. त्यो व्हॅनी खंय गेल्यो काय असो प्रश्न मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन केलो. केंद्रीय येवजणे खाला प्रत्येक मतदारसंघात मोबायल व्हॅन घालच्यो अशी मागणी दिगंबर कामतीन केल्या. नुस्तें सवाय दरान घेवन म्हारग दरान विकतात असो दुबाव दिगंबर कामतीन उक्तायला. ह्या येवजणेचो आढावो घेवन ही जी येवजण आशिल्ली ती परत सुरू करपाक मेळटा काय ना हाचेर लक्ष दिवपाचें नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सांगलें. हांगा आमदार जितले हावसा भितर आसा तांचो सगळ्यांची म्हज्या कोतान मागणी आसतली की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी एक व्हॅन घालची म्हणून. आसपाना विचार सगळ्या आमदारांक विचार. प्रत्येक जाण म्हणटालो कारण ही खरी बरी स्कीम आशिल्ली. प्रत्येक जाण म्हणटालो मिनिमम एक व्हॅन तरी घालचे म्हणून. आणि भुरगे किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तयार आसा मुखार येवन करपाक हें काम. म्हजें म्हणणें कितें, सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्कीम जर बंद केली जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटान घेवचें मरे. स्टेट गव्हर्मेंटान नुस्तें हें इम्पॉर्टंट न्ही. आमी म्हणटा नुस्तें म्हारग जालां लोक सगळे जाण नुस्तें खाता आनी हालीं नुस्तें मेळत ना. 5 स्टार हॉटेलांक लागून सादारण मनीस नुस्तें खावपाक शकना. तो मागीर ते बारीक वेल्ल्यो ताल्ले आनी कितें असले बाबडे खाता भुरगे. थोडे घरांनी प्रॉफिट म्हणटा तेच सांगता का स्टेट गव्हर्मेंट आपूण स्वता चालू करतले का म्हणून. येस स्पीकर सर, जे ऑनरेबल सिनियर मेंबरान सांगला प्रमाणे आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन रिव्यू करची म्हणून मागता. पूण तेज्या बदलेक प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन कितक्याय नंबरांनी आमी 40-60 आनी ST-SCक ताका जास्त 60% सबसिडी आहा. तेन्ना म्हाका दिसता नवे कोण आसा पळय ट्रेडर जावपाक तेंच्यांनी धाकटे रिक्षा मोटरसायकली बीन घेवच्यो ते सोंपें पडटलें. आनी जी तेंनी रिक्वेस्ट केला वील आस्क द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू रिवायव द स्कीम. स्पीकर सर, मिनिस्टर म्हणटा पळय रिक्षा आनी मोटरसायकली म्हणून तातूंत कांय तशें अर्थ ना. स्पीकर सर, ताका एक तर फीश विकपी स्टॉल आसपाक जाय सबसिडायज रेटान किंवा फीश विकपी रेफ्रिजरेटेड व्हॅन आसपाक जाय. म्हज्या कोतान हांव परत मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवचें, बजेटान कितें प्रोविजन करपें. यू स्टार्ट वीथ 10 व्हॅन्स. एक 10 व्हॅन स्टार्ट करा मरे पयलीं. आशिल्ले न्ही ते बरें चलताले न्ही. 10 व्हॅन तरी स्टार्ट करा मागीर वाडया. स्पीकर सर, जी स्कीम आसली ती 100% फ्री आसली. पूण ती तशी दिवपाक जाता काय ना. पूण रिवायव करता, एग्जिमायन करता, आमी रिव्यू मागता आनी त्या प्रमाणे विल सॉल्व. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.